पिक्चर बनवलाय जो मुंबईमध्ये गेला, त्यांनी सगळा रिसर्च केला आणि त्याच्यानंतरला हा पिक्चर बनवलाय आणि सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला आणि आता मोठा ऍक्टर, सिंगर आणि रायटर झालेला माणूस आपला सत्यवान नाईक. त्यांनी कृपा करून इकडे यावं. त्याच्यानंतर आता आपले अशोक नाईक त्यांनी यावं आणि अपूर्वा, संध्या, हे आमचे ऍक्टर्स आहेत. हे आमचे प्रोड्युसर, पुन्हा रायटर, पुन्हा सिंगर, म्हणजे मल्टी टॅलेंटेड. ते काय माहिती नाही कसा हा माणूस आहे. तो खूप टॅलेंटेड आहे. म्हणजे त्याला तुम्ही सांगा एखादी गोष्ट तो फटकन ती कॅच करतो आणि त्याच्यानंतरला तो त्याच्यावरती गाणं बनवतो, लिहितो, त्याच्यानंतरला गातो, त्याच्यानंतरला काय काय करतो तेच कळत नाही. हा असा आपला गोव्यातला माणूस सत्यवान नाईक यांनी हा पिक्चर बनवलाय. तर माझी तुमच्या सगळ्या लोकांना एक विनंती आहे की हा पिक्चर आत्ता आम्ही बनवलाय, आत्ता ह्याच्यानंतरचं काम तुमचं आहे. हा पिक्चर हिट करणं हे काम तुमचं आहे. कारण गोव्यामध्ये हा पिक्चर सगळ्यांनी बघावा. आता आम्ही तुमच्याला प्रिव्ह्यू दाखवतोय. एक समीक्षा असते प्रिव्ह्यूची, म्हणजे हे जे तुम्ही आहात ते समीक्षक आहात. ह्यामध्ये तुम्ही स्वतःच्या गावात जा, स्वतःच्या शेजाऱ्यांना सांगा की हा कसा पिक्चर बनवला, सत्यवान नाईकने किती त्रासातून बनवलेला आहे हे सांगा आणि हा पिक्चर हिट करा. मी विनंती करेन की अशोक नाईकांना, त्यांनी हे त्या पिक्चरमध्ये काम करत होते आणि त्यांनी चीफ गेस्टचं काम केलं, खूप छान केलं आहे. तर त्यांनी 2 शब्द सत्यवान नाईकबद्दल बोलावेत आणि आपल्या या पिक्चरबद्दल बोलावेत. सत्यवान चंद्रकांत नाईक हे फोंडेचे, जे पयलीं पासून ऑर्केस्ट्रान काम करून आपले नांव जे गोंयान आसा ते ताणें दवरलें आनी ताणें जवळ जवळ 12,000 शो केले गोंयांत ओमकार मेलोडीज म्हणून, आनी तितूंतल्यान ते प्रसिद्ध जाले. मनीस जो आसा तो कोण कोणाक वयर काडिना. प्रत्येकाची कर्तृत्व जें आहा आनी तेंची मेहनत आनी आशिर्वाद तेणें ते मनीस जो आसा तो फुडें सरता. आज सत्यवान तेजे बापूचे कैलासवासी चंद्रकांत नायक आनी तेंची फॅमिलीन हें मोठें नांव केल्लें आसा. कित्याक आनी आमकां चड अभिमान जाता तो फोंडेचो, आमचो वांगडचो, आमचो भाव. तेजी मेहनत आनी तेजे कश्ट आमी पळयले आनी म्हणून आज तो ह्या थरार पावला. 4 तारखेर ऑगस्टाचे हे पिक्चर सुरू जातलें. सिर्फ मनी, हे मनी कशी स्टोरी आहा तुमी पळयतले. आमी सगळें तुमकां सांगना, नाजाल्यार तुमी मदींच उठोवन वचोंक आहा. तेका लागून आमी कितें म्हणटा की तुमी मुद्दाम ही स्टोरी पळया. तितूर पळय इतलें, हांव काल पणजे पळयलें, इतलें सुंदर काम तेंच्या एक्टरांनी केलां. तितूंतल्यान ही जी अपूर्वा म्हणटा ती आसा मार्वलस. तिका जर तर तुमी पळयलें, आतां पळया आनी त्या पिक्चरान पळया तेन्ना तुमकां कळटलें की हिरोईन सत्यवान बाबान मुद्दाम तिका महाराष्ट्रांतल्यान सोदून हाडली आनीक तिणें जें काम केलें तें तुमकां अफलातून अशें दिसतलें ह्या पिक्चरान. तुमकां मुद्दाम कित्याक प्रिव्ह्यू दाखयता की आतां आमचे डायरेक्टर कीर हाणें सांगलां की तेणें इतलें बरें डायरेक्शन दिल्लें आसा. हेजे पयलें गाणें आसा इतलें सुंदर आनी त्याच बरोबर तिची चाल बरी बसयल्ली आसा. आनी एक गाणें आमच्या रायटर आनी प्रोड्युसर आनी सिंगर बाब सत्यवान नायक हेणें घाल्लें आसा आनी त्या गाण्याक खरेंच ताका तुमी वावा दिवपाचो. तेजो असो मुर्ती ल्हान आहा पूण किर्ती मोठी आहा. तेजो आवाज कोणाक कळना की तो कसो आहा म्हणून, फक्त कॅप दिसता हेजें तोंड दिसना. ह्यो भानगड ती जाले चड. म्हणून सत्यवान जो आसा तो तुमच्यांतलो शक्यतो आत्तां आमच्या डायरेक्टरान सांगलां की तुमी लोकांक कळोवचें हें पिक्चर कशें आहा आनी कित्याक लागून हें काडलां. जें पिक्चर आमच्या अपूर्वान काम केलां हिरोईन म्हणून, ती एका खेडेगांवांत पंजाबच्यान हांगा येता, खंय बॉम्बे पिक्चरान काम करता. काम करपा लागून फुडली स्टोरी खूब व्हडली आसा. तेंचें काम ही खरी स्टोरी जे मुंबय घडटा तेजे वयल्यान तेणें आदारितान ह्या आमच्या सत्यवानान केल्लें आसा. खूब मेहनत घेतली, कश्टी तो, आनी ह्या कश्टांतल्यान तो आज वयर सरलेलो आसा. बाब सत्यवानाक आमच्या फोंडेकाराच्या वतीन, सगळ्याच्या वतीन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणुया आनी ताका शक्ती दिवया की हें पिक्चर बरे भशेन चलचें. कित्याक तेणें इतले प्रोग्राम केले पूण आमकां तेजो खंयच कोणें सत्कार केलो ना. म्हाका एक मोठो अभिमानान तुमकां सांगा दिसता की जेन्ना 2020 एक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी सत्यवानाचो म्हापशांत आमी मोठो सत्कार केलो. कित्याक
हो सत्यवान जो आसा हो अष्टपैलू कलाकार, हेजे जे भितरले जे आंग आसा तो कोणाक खबर ना, पूण तेणें काम जें केलां हे सगळे थरांतल्यान ते वाखाणण्या सारकें आसा. आनी परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन बाब सत्यवानाक आनी तेजी टीम जी आसा तांकां धन्यवाद दिता की तुमी जे पिक्चर जे काडलां ते तुमकां सुयश मेळचें आनी ह्या पिक्चराची मोठी भरभराट जावची. देव बरें करूं. पिक्चराक काम करतलो म्हणून उमेद आशिल्ली. मागीर हांवें कितें म्हणलें, हांवें एक विष्णू वाघ आमचो म्हाजो मित्र विष्णू वाघ हेका म्हणलें हांव एक पिक्चर करतलो. हें कर म्हणपाक तूं फुडें सर म्हणपालो, आपलो तुका सदांच सपोर्ट आसतलो. अशें करून हांव बॉम्बे 7-8 वर्सां असो बॉम्बे वचत रावलो. थंय पयलें भुरग्यांचे कितले हाल जाता ते. चेडवां चल्यांचे पिक्चरां हिरोईन जावपा येता, थोडे हिरो जावपा येता, तेंची परिस्थिती थंय पिक्चर सगळे ऑफिसांत घेवन बसलेले आसता. एक अर्दे वरा भितर तांकां पिक्चर स्टार्ट जाता आनी रातचे म्हळ्यार रिलीज जाता. अशी स्टोरी थंय जाता. आनी थंय चलयांची इतले प्रॉब्लेम जाता कितें थोडी पिक्चरां काम मेळना म्हणटकीर बरें तितले त्रास जाता. घर सोडून बी थंय बॉम्बे येता, कित्याक तांकां टिवीचेर दिसपा जाय न्ही. तर टिवीचेर दिसपा जाय म्हणटकीर येता आनी हांगा तांकां काम मेळना. फक्त तें काम मेळटा तें फक्त तांकां अपोजिटचे ते पळय तें आनी कितें मेळटा. आनी थंय सगळें बोगस. तें कित्याक मेळटा तें करून सुद्दां तांकां काम मेळना. अशी परिस्थिती जाता थंय. आनी ती परिस्थिती जाता तीच स्टोरी हांवें कितें केलां हांगासर आपल्या पिक्चरान दाखयल्लें आसा कशें कितें जाता तें. आनी तें बरें हें करून हांवें तें बरी स्टोरी बरयल्या. हातूंत पळयतय कळटलें कितें जाता आनी कितें म्हणटा तितलें कळटलें. ही स्टोरी खरेंच बरी आसा. काल हांवें पणजे दाखयल्लें. थोडे हांव सगळ्यांक आपयना कित्याक हे आमचे कोण बरें आसा म्हाका, कित्याक पिक्चर पळोवपा जाय न्ही. मागीर अशें कित्याक कोण सगळे येवपाना. मागीर हांवें सगळ्यांक सांगूना कोणा, सांगल्यार सगळें फूल भरपाचें. तरी तुमी सगळ्यांनी हें पिक्चर सगळें पळोवपा जाय, सगळ्यांक सांगपा जाय. आनी हितून भितर कितें जालें, हांवें चडशे कलाकार नेवे घेतलेले आसा आनी सगळे सिरियल एक्टर्स आहा, थिएटर आर्टिस्ट आहा. आनी हांवें चडशे ऑडिशन घेतलेलें 1,500 चलयांचें ऑडिशन घेतलेलें. ती 2 चलयो पास केले. मातशी ती शापोती जाली दोगांना ती. हांवें म्हणलें मागीर थोड्या दिसांनी हेणें म्हाका फोन केलो, अपूर्वा आनंद याने म्हाका फोन केला, बाबा अशें मला काम करायचं आहे, मी काम करणार पिक्चर, मला पिक्चर खरंच काम करायचं आहे. मी म्हटलं तू ये, याचा आवाज मला छान वाटला. मी म्हटलं ये तू मुंबईला माझ्या ऑफिसमध्ये आली ती, नाही का, ती मराठी बोलते, मी मराठी बोलतो. तर ती आली. मी म्हटलं काय सिलेक्शन मी केलं, चांगलं केलं गणेश, ऑडिशन मी चांगलं केलं. मी म्हटलं चल काही असू दे, तुला मी आज फायनल करतो, किती मुली येऊ दे. त्या दिवशी मी तिची आई आली होती, आई आहे तिकडे आणि बाप आला होता. मी सांगितलं कन्फर्म माझ्या पिक्चरमध्ये असं काही वाईट गोष्ट काहीच नाही आहे, सगळं चांगल्यापैकी केलेलं आहे, सगळ्यांनी काम चांगलं केलेलं आहे. संध्या कौर त्यांनाही चांगलं काम केलं आहे, त्यांनी तर ऑडिशन घेतलं होतं. हिला बी म्हणजे हिला नशिबात चांगला काम भेटलं. यात मुंबईला सोपं नाही. 5 लाख 8 लाख लोक आहेत, किती लोक मुली आहेत, 10 लाखाच्या वरती मुली आहेत मुंबईला. त्यांना कोणाला चान्स पडत नाही, छोटे छोटे रोल भेटतात. ते मग काम करून ड्रग्स हे होती, घर एकदा मुंबईला आली की परत जायला त्यांना होत नाही, असं परिस्थिती होते. तिकडे काय एक मेंटल जशी कोणती आहे, मैं एक्टर हूँ, ये हूँ, मैंने देखा उधर बहुत प्रॉब्लेम होता है वहाँ. तो मी सांगायचं म्हणजे या पिक्चरमध्ये नवे कलाकार आहेत आणि त्यात मोठा कलाकार म्हणून एक सुदेश बेरी आहे, त्यांनी चांगलं काम केलं. तो मोठा कलाकार, त्यांनी खरंच चांगलं काम केलं. हे पिक्चर तुम्ही बघा आणि कसं काम केलं सगळ्यांनी ते मुद्दम बघा. आणि हे खरें सांगपा म्हणल्यार आता कोंकणी उलयता हांव, हे पिक्चर तुम्ही सगळ्यांनी हिट करपा जाय आणि तुम्ही सगळ्यांक सांगपा जाय बाबा हे पिक्चर बरें आसा म्हणून. ही स्टोरी खरेंच बरी आसा, तुम्ही लास्ट पर्यंत पळोवपा जाय कशें कितें जाता, कितें लास्ट कितें जाता तें फर्स्ट टू लास्ट. आणि हांवें थोडे आमचे गोंयचे कलाकार घेतिल्ले आसा, थोडे गोंयचे कलाकार बारीक बारीक रोल दिला, तेंच्यांनी काम बरें केल्लें आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर. तुमी थोडे येयल्ले आसा हांगा. हांवें आज ह्या कालू डिसिजन घेतलें हांगा फोंड्या एक प्रोग्राम करचो म्हणून हांवें फोंड्या प्रोग्राम केलो. हांवें कोणाक सांगूना आनी कोणाक सांगूं जाल्यार तेणी म्हाका राग धरचो न्ही, कोणी सांगूं जाल्यार तांकां, कित्याक हे म्हागे फोंड्या वळखी भरपूर आसा, हांवें कोणाकूय सांगूना. तर फाल्यां आतां 4 तारखेक ऑगस्टा म्हाजी हें फिल्म रिलीज जाता आख्खे इंडियेक एकूच टायमार 4 तारखेक जाता. आनी हांवें हे प्रिमियर शो दवरलेलो आसा केन्ना 1 तारखेक फन रिपब्लीक बॉम्बे,
थंय एक्टर्स आसा, भाग्यश्री येवपाची आसा, गोविंदा येवपाचो, भाग्यश्री म्हणून मैंने प्यार किया, गोविंदा, शक्ती कपूर, रणजीत पण ते सगळे येवपाचे आहा थंय हेका आमच्या फंक्शना प्रिमियर शो. आनी म्हाका दादासाहेब फाळके आयकॉन पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा बेस्ट सिंगर म्हणून. आनी ह्या पिक्चराक बेस्ट भारत आयकॉन पुरस्कार म्हाका बेस्ट रायटर म्हणून म्हाका ह्या पिक्चराचो अवॉर्डूय मेळ्ळेलो आसा. तसोच प्रोड्युसर म्हणून डायरेक्टर म्हणून ह्यालाय बेस्ट डायरेक्टर म्हणून हेका पुरस्कार मेळ्ळेलो आसा. तुमी हेका ताळी मारपा जाय. ह्या पिक्चर मध्ये सगळ्यात छोटा रोल माझा आहे. मी डिरेक्टर आहे. हे बाकी सगळे लोक मोठे आहेत हे. त्यामुळे असं काय माझं खूप मोठं काम नाही. एक डिरेक्टर म्हणून छोटा माणूस आहे या पिक्चर मधला. हे सगळे मोठमोठे आर्टिस्ट आहेत. हे उद्याचे मोठे कलाकार आहेत. त्यामुळे ह्यांच्यासाठी खरं म्हणजे तुम्ही टाळ्या मारल्या पाहिजेत. आणि ह्यांना कारण हे शेवटी स्क्रीनवरती हे दिसतात, मी दिसत नाही. आणि सांगायचं म्हणजे हांगा एका सांगपाचें म्हणल्यार वो म्हजो बरो मित्र, विष्णू वाघाचो खरो मित्र सारको. आनी हेणें केन्ना डायरेक्शन म्हणटा केन्ना केलें ना. म्हाका म्हणपाक आपूण डायरेक्शन करता. कोणी रिस्क घेना. कोणाची बाबा पिक्चर करतलो आनी हें म्हणप की प्रोड्युसर कोणाची रिस्क घेना. तेन्ना हांवें रिस्क घेतली. तूं चल डायरेक्शन कर, हांव पळयता कितें जाता तें. आनी ताका हांवें डायरेक्शन दिवपाक दिलें. आनी खरें डायरेक्शन ताणें बरें केलां. मुद्दम पळयात तेका डायरेक्शन कशें तें. पूण तेच्या नशिबान वयर सरो चल आयज डायरेक्शन बरें केलां. फुडें ताका खूब चान्स मेळ्ळो. खूब ताका थिएटरांत म्हाका दिसता कमीत कमी 10-12 ताका हें मेळ्ळा, पिक्चरांच मेळ्ळा ताका सद्याक. पयर आमी प्रिव्यू दाखयलो न्ही बॉम्बे, ताका पिक्चर मेळ्ळें डायरेक्शन. तशेंच हिरोइनीक म्हणजे हेकाय अपुर्वाकय हें पिक्चर पयलें आमचें प्रिव्यू दाखयलें कॉम्पिटिशना. ताका कमीत कमी 4 मराठी फिल्म मेळ्ळ्या मेन रोल आनी 3 हिंदी. अपुर्वा आनंद, तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर. तुमी सगळ्यांक ट्राय करपा जाय तुमी हांगा येयल्ले बद्दल. आनी तुमी सगळ्यांक सांगपा जाय हें पिक्चर पळयात. बरें आसा जाल्यार बरें म्हणून सांगूं जाय. बरें ना जाल्यार तें तुमी पळोवपाचें. पूण बरें आसा तुमी पळयात. लास्ट पर्यंत रावात, हांव वचनाकात खंय. कित्याक पिक्चर तशें आसा. आता फक्त माझी एक डिरेक्टर म्हणून नमस्कार. आय होप माझा आवाज येतोय शेवटपर्यंत. ही जर्नी खूप मिक्स्ड फिलिंग्स होते याच्यामध्ये. काही ठिकाणी टफ पण होती, काही ठिकाणी खूप एक्साइटिंग पण होती. आणि जसं की हा माझा फर्स्ट मूवी आहे त्यामुळे पहिले मी थिएटर केलेलं पण स्क्रीनसमोर इतका एक्सपिरियन्स माझा नव्हता. आणि खरंच खूप मजा आली. मला डिरेक्टर सरांनी खूप जास्त माझ्यावरती मेहनत केली आणि त्यांनी खूप मला सपोर्ट केला. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल मी थँक्यू बोलेल सत्यवान सरांना की त्यांनी मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली. त्याशिवाय हे काहीच शक्य होऊ शकलं नसतं. आणि कोणत्याही मूवीसाठी तुम्ही म्हणजे फ्रेशर तुम्ही जर कोणत्या मुलीला घेताय तर तो खूप मोठा चान्स असतो त्या ॲक्टरसाठी पण. आणि ती खूप मोठी रिस्क असते एखाद्या प्रोड्युसरसाठी पण त्यांनी ती रिस्क घेतली आणि त्यांनी मला चान्स दिला. आणि आय होप की मी ते कॅरेक्टर नीट निभावलं आहे. ते तुम्ही सगळ्यांनी प्लीज मला नक्की सांगा. जसं की सरांनी सांगितलं की ते कॅरेक्टर काय आहे, तिची जर्नी काय आहे, तर मी अजून काही बोलणार नाही. पण मी इतकंच सांगेल की 4 ऑगस्टला आमची मूवी सिर्फ मनी रिलीज होते. आणि तुम्ही सर्वांनी जितकं होऊ शकेल त्यांना प्रतिसाद द्या आणि आम्हाला खरंच हेल्प होईल. थैंक यू सो मच. ये पिक्चर में अच्छा सा काम किया. मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक अनुभव शेयर करे. पहले तो आप सबको नमस्ते मेरी तरफ से. और ये हमारी जो मूवी है बहुत अच्छी है. मतलब बहुत आने वाले इंडस्ट्री में लड़कियों को मतलब बहुत कुछ फेस करने को जो इंडस्ट्री में मिलता है ना, अभी वो ये मूवी देख के उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो आई होप मैं यही चाहती हूँ कि आप सब हमारी मूवी को देखने आइए. और पहले तो मैं सत्यवान सर को और जीतू सर को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस मूवी के लिए अप्रोच किया. थैंक यू संजय जी. अभी मैं इसका जो थिंकिंग है ना, 12 ऑगस्टला तुम्ही हा पिक्चर 4, 5, 6 3 दिवस एकदम सुपर डुपर हिट केला पाहिजे. प्रत्येक थिएटर गोव्यामध्ये आम्ही सगळ्यात जास्त थिएटर घेतली आहेत. ह्या थिएटरला पण आहे. तर हा पिक्चर तुम्ही हिट केला पाहिजे. लोकांनी 3-3, 4-4 वेळा बघितला पाहिजे. गोव्यातल्या अर्ध्या लोकांनी हा पिक्चर बघितला पाहिजे.
बाकीचे थेट छोटी मुलं असतील म्हणून. पण अर्ध्या लोकांनी 16 लाखापैकी 8 लाख लोकांनी तरी हा पिक्चर बघितला पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. कारण तुम्ही हे जे इकडे आहेत ना प्रिव्ह्यू बघायला, हा प्रिव्ह्यू आहे म्हणजे हे आहे पिक्चरचं टेस्टिंग आहे की तुमचं काय मत आहे ह्याच्यामध्ये हे आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेतोय. तुम्ही आमचे लोक आहात, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट केला पाहिजे. तुम्ही सत्यवानला हे करता, त्याच्यानंतरला अशोक नाईक साहेब आहेत त्यांना, आमच्या आर्टिस्ट आहेत त्यांना, हा तुमचा सपोर्ट आम्हाला हवा 4 तारखेनंतरला. त्यामुळे तुम्ही हा पिक्चर सुपर डुपर हिट कराल ही माझी आशा आहे. कारण मी बघितलंय काल पण भरपूर लोक होते, आज पण शॉर्ट नोटीसवरती भरपूर लोक आले. आत्ता हा पिक्चर हिट करणं ही तुमची जबाबदारी आहे. 4 तारखेला 4 ऑगस्टला पिक्चर रिलीज होईल. त्याच्यानंतरला हा पिक्चर गोव्यामध्ये तुफान चालला पाहिजे ह्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. कारण तुम्ही जे इकडे जे आत्ता आहेत ना ते सगळे आमचे लोक आहेत. हे प्रेक्षक नंतर आहेत पण आमच्या फक्त शब्दावरती आलेले आहेत सत्यवान नाईकांच्या. त्यामुळे तुमची जबाबदारी जास्त आहे. आम्ही आमचं काम केलं, आता तुम्ही तुमचं काम करा. हा पिक्चर हिट करण्याचा सगळ्यात जास्त प्रयत्न करा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.